हेणे जेजूची आवय मरी आनी क्लेयफसाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी जेजूच्या कुर्सा बगलेन बसून आसली. जोआंचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 25. मोगाच्या भाव भिण्यानू मोंती मायेच्या नव्यानाचो 4थो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां सोंसणीकायेन वाडोवंक प्रेरण. सोंसणीकाय सरळ उतरान सांगचें जाल्यार सर्व सोंसून व्हरचें जावन आसा. सांत पावलाचें पत्र रोमाकारांक बरयल्लें अध्याय 12 आमी वाचतां. सर कश्टान सोंसणीकाय आनी मागण्यांत तिरासण आमकां उंचल्या मट्टार पायता. आनी आमचो प्रोफेसर आमकां दैवशास्त्र शिकयता आसतना तो केन्ना सांगता आसलो, चड उलयल्यार आमी चड चूक करता, उणें उलयल्यार आमी उणें चूक करता आनी उलयना जाल्यार आमी चुकूच करना. म्हणटा आसतना आमचें उलोवणें आनी आमचें चिंतप माप मेजप आसलें बरी आसूंक जाय. आनी मनशाचें जिवीत जावन आसा कश्ट आनी सूख दोनी वंदून आसात. आनी ह्या मनशाच्या जिविताक दर्याच्या सुकतेक आनी भरतेक आमी सरी करीत. आनी आमी संवसारांत आसा म्हणसर आमच्या जिवितांत कश्ट आनी सूख निरंतरी आसतले. आनी मोरेचें जिवीत आमी पळयल्यार मोरी आपल्या सगळ्या जिवितांत सर कश्ट आनी सुखा मदें सोंसणीकायेन ती जियेता. आनी मोरेच्या जिवितांत 3 संगती आमी पळयत. पयलें जावन आसा मोरेचें काजरा जिवीत. ती प्रायेन ल्हान आसली, जुजेक प्राय चड जाल्ली आनी काजरा पयलीं ती गर्भेस्त आसली. आनी हें सोडल्यार काजारी जिवितांत जायते समस्ये आसले जाल्यारय मोरी सगळे सोंसणीकायेन सांबाळून वेता आनी अशें कुटुंब सोंसणीकायेन वाडोवंक ती एक आमकां मेल फावंक जाता. दुसऱ्यान जेजूचो जल्म आनी तिका बडव्याची बरी खबर. जेन्ना बडव्याची बरी खबर तिका प्राप्त जाली, जुदेव समाजांत एक स्त्री आंवकार आसतना गर्भेस्त जाल्यार जायते सोंसचे आसले आनी मरी ह्या सर कश्टांक फूड ती करता आनी सोंसणीकायेन ती सोंसता. आनी उपरांत जेजूक ती ल्हान व्हड करता आसतना जावं दी तिच्या जिवितांत सुमार 7 दुखी आयल्यो. इजिप्ताक पलायन जावं दी सिम्या प्रवादीचो प्रवाद इतर जायत्यो संगती तिच्या जिवितांत येयल्यो. ह्या संगत्यां मदें ती सोंसणीकाय दाखयता. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता जेजूची परगडचिणी. जेन्ना जेजू आपली परगडचिणी आरंभ करता जायते लोक ताचे तकली सबाना तो तकलेन पाड जाला आनी इतर सगळे संगत्यो मरयेक आयकूंक मेळटा आसली. आनी ह्या सर्वां मदें मरी आपली सोंसणीकाय विबाट घेना पूण सोंसणीकायेन सगळें ती सोंसून व्हरता. आनी निमाणें आमी पळयता आपोस्तलां बराबर ती आपलें जिवीत जियेत आसतना तिचो पूत नासलो, केवल आपोस्तल आसले. एक दुसरीत एक कुटुंब तिका फावो जालें आनी ह्या कुटुंबांत सगळ्या मदें सोंसणीकायेन जियोवन आपलें जिवीत ती सोंसणीकायेन जियेता आनी आपोस्तलांचें कुटुंब सोंसणीकायेचें कुटुंब जावन ती परिवर्तन करता. आनी ह्या मरयेच्या जिवितांत आमचें जिवीत आज आमी नियाळता आसतना आमचीं कुटुंबां सोंसणीकायेचीं कुटुंबां जावन बांदून हाडूंक मरयत हे 3 गूण आमच्या जिवितांत आमी घेवया. पयलें जावन आसा कुटुंबांत एकामेकाक समजुचें. हर एक सांदो वेगवेगळो जावन आसा. ताची उलोवची रीत, ताची आशा जावं दी ताका जाय आसल्यो संगत्यो विविध जावन आसा. देखून हर एक व्यक्ती जावन आमी समजोवचें जेन्ना आनी हें समजोवचे खातीर आमचे थंय सोंसणीकाय आसची म्हत्वाची जावन आसा. दुसरी जावन आसा एकामेकाची गरज आमी समजोवची. जायते फावटी कुटुंबांत आमी सर्वांची गरज आमी समजना पूण आमची वैयक्तीक गरज पुर्ती करूंक आमी प्रयत्न करता. आनी ह्या खातीर कुटुंबांत मनस्ताप एकामेका कडेन वाद विवाद आनी इतर संगती आमी पळयता. जेन्ना आमी हर एक मनशाची गरज समजून ताका जाय आसल्यो आशा समजल्यार खंडी जावन आमचें कुटुंब बरें जावच्याक दुबावूच ना. आनी निमाणें जावन आमी पळयता बदलावणाक अवकाश. हर एकलो चूक करता आनी कुटुंब म्हणटा आसतना थंयसर चूक घडतात आनी चूक घडला म्हूण त्या मनशाक वा व्यक्तीक आमी पयस दवरचें न्हय, ताका बदलावणाक आमी अवकाश दिवचें. आनी जेन्ना आमी हे शगूण आमच्या कुटुंबांत रुता करता आमचीं कुटुंबां सोंसणीकायेचीं जावंक दुबावूच ना. सागोस्तीन म्हणटा जणवायेचें उगम जावन आसा दया.
आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत दया आसा सोंसणीकाय आपापीच परजळटली उपजतली आनी आमची कुटुंबां सोंसणीकायेची मंदिरां जावंक पावतली. तर मोरये संगी आमचे कुटुंबां सोंसणीकायेचे करूंक जाय आसली कृपा ह्या नव्या वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.